सारा देवा काकलूत करून दाखोय बुकोन ओल्या देवा गुन्या पुसोलून. म्हजे फाटल्यान यात सुरवातेची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वर्साचो गवळीक विशय म्हजे फाटल्यान यात जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां जागयता. आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. जेजू आमकां जण एकल्याक खऱ्या काळजान आनी नीज मनान आपलो पाटलाव करूंक आनी आपल्यो आज्ञा जिवितान वेव्हारांत घालूंक आपयता. जेजू आपल्या पाटलावदारांक बरें तें करूंक उलो मारता. हे खुर्साचे वाटेन जेजू आपल्या पाटलावदारांक कितें करूंक आपयता ताचेर लक्ष घालतल्या. देवाची खुशी जिवितान पाळून जेजूचे नीज पाटलावदार आमकां कोण म्हूण हे खुर्साचे वाटेन आमी मागुया. कोर म्हूण आमी मागुया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मण मारतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. माथ्यू 12:50. आमच्या मोगा पासत जेजून आपल्या बापाची खुशी वळखून घेतली आनी मनशा कुलाची सोरवणी पासत ओगेपणान मरणाचें फर्मण स्विकारलें. आयच्या समाजान देवाची खुशी वळखून घेवप आनी देवाक जाय तेंच करप जावंक जाय दर एका पाटलावदाराचें मुखेल पावल. देवाची खुशये प्रमाणे चलतलो देवाक मुखार मानवलोलो जाता आनी जिवितान येतल्या सगळ्या परिस्थिती मदें देवाचेर पातयेवन जैत मेळूंक घेता. देवाची खुशी पाळप म्हणल्यार ताच्योच आज्ञा जिवितान वेव्हारान घालप. मोगाळा जेजू, आमकां जाय तें न्हय पूण तुका जाय तेंच करूंक आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत कोर आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कोण म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचेंच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस कोलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. माथ्यू 16:24. खुर्सा उदेशी मनशा कुलाची सोडवण जोडूंक जेजून आपल्या खांदार खुरीस स्विकारलो आनी कोश्टांतल्यान खुर्साची वाट धरली. सोंपेपणान बोल्लोल्या जिविता उदेशी जेजूचे नीज पाटलावदारां आमी जावंक पावचे नान. जेजूच्या पाटलावदारांचें जिवीत कोश्टी आनी त्यागी. जो कोण आपणाकूच फाट कोत्ता, आपल्या जिवितांतलो खुरीस आप कुशेन उबारता आनी आपलें जिवीत जेजू पासत खर्चिता, तो जेजूचो खरो पाटलावदार जावन पावता. आमच्या जिवितांतले खोश्ट, पिडा, दूख, आडकुळ्यो, प्रोश्ट, आटेविटे, संकोश्ट ओगेपणान उबारूंक जेजूचोच बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां उलो. मोगाळा जेजू, तुजेरूच पातयेवन आमचो खुरीस उबारून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी तुकाच विस्वास रावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट धरणीर पडटा.
पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. तुमी नीत करूं नाका आनी देव तुमची नीत करचो ना, कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो. मातयेव 7:1-2. कुर्साच्या बारार जेजू पयले फावट दोनीर पडटा. जेजू कोणाकूच चिनोना, बोगोर ओगेपणान उठटा. दुसऱ्या बरते दाखोवंक आनी दुसऱ्याचे वायट वयर काडप सोंपें, पूण तेच तोगडें आमी आमच्या जिवितान जोखून सबार पावटी आमी चुकता. दुसऱ्याचे फॉर्मोण मारूंक, दुसऱ्याचे नांव पिड्यार करूंक, दुसऱ्याच्यो चुकी गांवार घालूंक आनी ताचे जिवीत निर्याशीपणान बुडोवंक जायती पावटी आमी फुडें सरता. दुसऱ्यांनी तुजें सोबें केलोल्या तुका जाय तेंच तूं दुसऱ्या सोबें कर, हो जेजूचो आमकां उलो. जेजूचे पाटलावदारान दुसऱ्याचे नीत करिनात, बोगोर आपलेच जिविताचेर नदर मारून आपलें जिवीत निटायेर घालूंक वावुरतात. मोगळा जेजू, दुसऱ्यांची नीत करचे बदलेक आमचे जिवीत निटायेर घालूंक आनी दुसऱ्यांक नमुनो जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. म्हाका निठोर तूं कोर, प्रेमांतलो काळ म्हाका निर्मूल करून दवर. चौथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं तुवें सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. मातयेव 5:40-43-45. कालवाराची वाट चलतना जेजू आपले आवयक भेटता आनी तिच्या आसण्या उदेशी काळजीदारपणान फुडें वेता. आंकवार मारिया आपली बेटे उदेशी आपलो मोग आपल्या पुता जेजूक सोबें दाखयता. आमकां आवडटा ताचो मोग करूंक सोंपें. आयच्या समाजान भावपणाचे नाते उणें जावन दुस्मानकायेचे दुर्गा आनी वेगळोचाराच्यो वण्ट्यो वाडत आसात. ल्हान ल्हान कारणांक लागून दुस्मानकायो वाडटात. गोड समाजाक लागून आयज कुटुंब तुटूंक पावल्यात. वायट वाट्यांक फारीक करपाच्यो स्वभाव सगळे आपणायतात. जेजूच्या पाटलावदारांचें जिवीत जावंक जाय बोगसण्याचें आनी एकसाराचें. दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून उडोवंक बोगसणें घेवपी आनी बोगसणें दिवपी आमी पाटलावदारां जावंक गरज. मोगाळा जेजू, दुस्मानांक बोगसूंक आनी पिडापीड दितोल्यां पासत मागूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार माप, दांपून चेपून, आलोवन आनी ओतो सोर सुवेन भरलें देव तुमचे उंटयेंत घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. लूक 6:30
30 काळजीदारपण जेजूचे कोश्टांक वेंग मारूंक सेरींचो सिमाव फुडें सोदता आनी आपली दोयाल कोडणे उदेशी जेजूचो बार लोवू कोत्ता. दुसऱ्यांक तांय दोयाल काकळुतवंत आनी आदाराचें जावप जावंक जाय दर एका पाटलावदाराचें जिवीत. आयज देवान आमकां जाय तें दिलां, न्हूच फकत तें आमकांच दवरूंक बोगोर गरजे प्रमाणे तें दुसऱ्यांक वांटूंक. जेजू आपल्या पाटलावदारांक गरीब दुबल्यांचो, कोण नासलेल्यांचो, गरजेक सांपडलेल्यांचो, जिवितान कश्टवतल्यांचो राखणदार जावंक पाठयता. दुसऱ्यांचे कोश्टान आमी वांटिल्लीं जाताव तेन्ना देवाचो मोग ताचो सोबें आमी पावयताव. मोगळा जेजू, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आनी दुसऱ्यांचो बार ओलू करूंक उदार काळीज आनी मोन आमकां दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गांत आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळूं दी. माथ्यू 5:16. रोगतान आनी घामान बोल्लोल्या जेजूचे मुखामोळ एका रुमालान वेरोनिका पुसता आनी जेजू सोबे उजवाडाची कोरणी आदारता. आमी सगळीं उजवाडाचीं भुरगीं आनी आमचे बऱ्या कोन्या उदेशी जेजूचो उजवाड संवसाराक फांकोवंक आमकां जोण एकल्याक आपोवणें आसा. आयच्या समाजान नदर बोंडायल्यार अनीत वाडत आसा. भ्रश्टाचार चड आसा. गुणगी वखदां उदेशी वाडटल्यांनी आपलें जिवीत विबाडलां. चोरप, फटोवप, नागोवप, दुसऱ्या फोंडान घालप, झगडीं मारामारी करप, दुसऱ्याचो जीव काडप, दुसऱ्यांक दुखोवप जावं गेल्यार जायत्याची चाल. असली वायट कोन्या उदेशी समाजान काळोखी कुपां निर्माण जाल्यान. क्रिस्ताचे पाटलावदारांक उजवाडाची कोन्या उदेशी बरेपणाची किरणां फांकोवंक आपोवणें आसा. मोगळा जेजू, उजवाडाच्या कोन्या उदेशी उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां तुजेर कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट दोरनीर पडटा. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. मनशांक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोरण्यो मनशां उजीर करिना जावंक चोत्राय दोरात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. माथ्यू 6:1. खुर्साच्या बारार जेजू दुसरे पावटी दोनीर पडटा पूण बोरवोसो सोडून दिना. हो कोश्टाचो भार मनशाचे सोडवणी पासत म्हूण बांदून घेता. आयच्या समाजान कोश्ट कोणाक नाकात. सगळें सूख आनी नांव जोडलोलें जाय. जेजू सोबार पावटी दोंगेपण तोंडार मारतल्या आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आपयता.
जेन्ना दुसऱ्यांक दाखोवच्या मनान आमी जें कितें कोत्ता तेन्ना आमकां देवाची मुजोरी मेळ्ळो ना. जेन्ना देवाचे व्हडते मोहिमे पासत आमी कितें कोत्ता तेन्ना देवा मुखार आमी मानवलोलीं जाता. जेजूची पाटलावदारां कशीं ओगेपणान आनी कोणाक दाखयनासतना बरेंपण शिंपडावंक आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां देव आपयता. मोकळा जेजू, दोंगेपण सोडून दिवन स्वतान जिवंक आनी वावरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकूट आमची कोर. ओळखून घेता सदांच म्हजे पातो तुजे मुखार देवता. 8वें स्थान. जेरुसलेमाच्या उस्तोर्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाटान नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोरयलोय म्हूण सगळो संवसार. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो गुलाम जावचो. मार्कू 10:43 ते 44. कोश्टाचे वाट चलतना जेजू जेरुसलेमाच्या ओस्तोऱ्यांचेर नदर मारून तांकां बुजवण दिता आनी कोश्टांतल्यानूच जैत मेळोवंक जाता म्हूण परगोडटा. सेवा घेवंक सोंपें, पूण दुसऱ्याची सेवक जावंक खूब आगोड. सगल्यांक व्हड जावं जाय आनी पयलो येवंक जाय. आयच्या समाजान नांव जोडून घेवप सगळीं वावुरतात. सगल्यांक धोनी आनी फुडारी जावचो आवडो आसता. कोणाकूच ल्हान जावं खालतीकायेन जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक नाका. दुसऱ्या कडल्यान सेवा घेवंक आनी दुसऱ्यांक कडल्यान कामां करून सगळीं पयलीं. जेजूच्या पाटलावदारांचें जिवीत सेवेचें आनी ल्हानविकायेचें. मोगाळा जेजू, दुसऱ्यांची सेवा करून ल्हानविकायेन तुजी बरी खबर कोन्यांनी परगोट्टूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोरयलोय म्हूण सगळो संवसार. ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सोरात, कित्याक घोरटाणाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ आनी तांतल्यान वेतात तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण. मातयेव 7:13 ते 14. बारादी खुर्साच्या बारार जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. मोगान कोश्ट वेंगयता आनी उपरांत फुडली वाट दवरता. दूख, कोश्ट, संकोश्ट, पिडा, आडखळ्यो कोणाकूच नाकात. सगळ्यां सूख, संतोष आनी खुशालकाय आवडेतात. सगळ्या सोंपेपणान भरलेलें जिवीत जाय. जेजूचे पाटलावदारांचें जिवीत जावन आसा त्यागी जिवीत. कोश्टांतल्यान आमी वयर सोदता आनी कुर्सा उदेशी आमी जैत मेळोवंक घेता. मोजेचे दादूसपणाचे संवसारी जिवीत नाकारूंक त्यागी जिवीत जेवपी मनीस
जेजूचो नीज पाटलावदार जावंक पावता. सर्गी राजार पासत कोश्ट स्विकारूंक, त्यागी जिविताक वेंग मारूंक आनी दुखांतल्यान सुखाचे पावंडे चोडूंक दोर पाटलावदारांक जेजूचे आपोवणे आसा. मोगाळा जेजू, संवसार दाखयता ती वाट न्हय, वगोर सर्गी राजाची वाट चलोवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दावे स्थान. जेजूक विंगलो कोत्तात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. कोणाच्यानूच बगोर दोगां दुनयाचो गुलाम जावं नजो. कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलाम जावं नजो. मातयेव 6:24. आमकां आपल्या बापाची भुरगीं करूंक जेजून आपणाकूच ओपून दिलो. आमच्या मोगा पासत जेजून लॉस सोंसली आनी बापाक विस्वाशी रावलो. संवसाराची चाकरी आनी देवाची सेवा बरोबर वचना. मनशां गिरेस्तकायेची आशा दवरून देवाची सेवा करूंक जायना. संवसारी मोनान चलपी मनीस जेजूचो खरो पाटलावदार जावंक पावना. फोटिंगपणां नाटगां करून एकठांय केलोले गिरेस्तकाय आमकां बऱ्याक पडना. आमचे पदवी आनी फोटोवन एकठांय केलोली जमीन आमकां उपकारोची ना. संवसारी वस्तू गरजेच्यो, पूण जबाबदारीन आनी आमी ताचो वापर करूंक देवाची सेवा करूंक जाता. आशे उद्देशी मनीस देवा मुखार सांडटा. जेजूची पाटलावदारांची वाट जावन आसा प्रामाणीकपणाची. मोगाळा जेजू, संवसारी आशा सोडून आमचे लागीं आसा त्या वस्तूंचो बरो उपयोग करूंक, तुजी सेवा करूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तुका चोखमान केला, तुझे नोकरीचे बळ हांवें सायबा केला. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोशभरीत जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. मातयेव 5:11-12. खुर्साचे व्हडले सोंसून जेजून आमची पातकां बक्षिता आनी स्वर्ग राजाची दारां आमकां उगडटा. आयच्या समाजान देवाचो वावर फुडें व्हरूंक सोंपें न्हय. देवाचो वावर फुडें वतना जायते सोंसचें आनी भोगचें पडटा. दुमाळो सोंसूंक कोश्टाक वेंग मारची पडटा. जेजूचो वावर फुडें व्हरतना दुसऱ्यांचें आमकां आयकूंक पडटा. असल्या वेळार पाटलावदाराचें जिवीत निराशीपणाचें न्हय, बगोर बरवशेचें जावंक जाय. क्रिस्ता पासत आमी सोंसता ताचे मजुरी आमकां
जरूर मेळटली. जेजूचे पाटलावदारां कशीं हें सगळें मनान दवरून काळजीदारपणान आनी आमी फुडें वेची गरज आसा. मोगाळा जेजू, तुजो पाटलाव कोत्ताना सगळें सोंसूंक आनी काळजीदारपणान फुडें वचूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुमया. काकूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मत्ता पोन्नी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. थोड्यो घडयो अशींच ओगेपणांत थांबया. बावाड दोतोल्या या ल्हाना मदल्या एकल्याक वो बावाड सोडूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडू ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून तांकां दर्यांत उडयल्यार अदीक बरें जातलें. मार्कू 9:42. आपल्या जिविताचें बलिदान करून जेजू आख्या मनशा कुळाक आपल्या बापाच्या गोपान एकठांयलें. भावार्थ जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुनयाद. आमचो भावार्थ कन्यांनी आनी आमी दाखोवंक फावो, कित्याक कन्या विरीत भावार्थ मेळ्ळलो. सगळ्या सांतां भक्तांक भावार्थाची गोवाय जाल्ल्या आनी दुसऱ्यांक देख आनी नमुनो व्हरतिलोय. आमच्या जिविता भितर सोरल्यार जायते फावटी आमी भावार्थ जियोना आनी जियेतल्याकूय आमी आडकोळ्यांचो फातर जाता. साबार फावटी दुसऱ्यांक भावार्थान आड वचूंक आनी भावार्थ सोडूंकची वस्त जाल्ले परी लेखूंक सोयीक जाता. जेजूच्या पाटलावदारांचें जिवीत भावार्थाचें कन्यांनी भरलेलें जावंक जाय. मोगाळा जेजू, भावार्थ जियोंक आनी दुसऱ्यांक भावार्थाचे नमुने जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुमया. काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड कोत्तात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण तुमकां थेवे स्वर्गांत जमोवन दवरात. थंय तांचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडूंक व्हरूंक चोरूय नात. माथ्यू 6:19-20. आपल्या पुताक संवसारान नाकारलो पूण तो काबार जावंक ना. ताणें मनशाकूळ सांबाळली म्हूण आंकवार मारयेन मांडून घेतलें. संवसारी मन मनशांक बुलयता आनी सांडयता. संवसारी आशेन जियोवपी मनीस देवा मुखार सांडटा. संवसारी यात्रा थोड्या काळाची आनी तीच पासत स्वर्गीय राज जोडूंक ह्या संवसारान स्वर्गार तोखतले थेवे आमी एकठांय करूंक गरज. धन दौलत, ग्रेसकाय, दुडू, बाटां बेसां, गोरदार, गाडी मोटरां
आमचें नांव आमकां स्वर्गार पावोवचें ना. बोगोर जें कितें बरें आमी कोत्ता तेंच आमकां स्वर्गार पावयतलें. जेजूची पाटलावदारां संवसारी मनान प्रमाणें चलोवंक जायना. देवाचे जानवाय महान म्हूण वळखून घेवन आमी स्वर्गीय तेवे एकठांय करूंक फुडें सोदची गरज आसा. मोगळा जेजू, स्वर्गीय राजाचेर आमचें लक्ष दवरून स्वर्गार आमकां पावयतलें तें आपणावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडान निकिपितात. पोन्नी पाटेन नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शिश्य करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. मातयो 28:19-20. जेजून आपल्याक दिलोलें मिसांव स्विकारलें आनी जबाबदारीन शार्तीक पावयलें. आपल्या बापाची शिकोवण पोरजीक दिवंक कुर्साचे मरणाचे उद्देशी बापाचे गोपान मनशांक कुळाक एकठांयली. आमच्या बावतिजमाचे दिसाक तावन आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां आनी आमकां तेच दिसा तावन जेजूचे तिरपेट प्रवादी राजकी आनी याज्ञीक मिसावांत वांटो आसा. जेजूच्या पाटलावदारांक जेजूची खबर सगल्यांक पोरगोटूंक आनी आमची चिंतनां उतरां आनी कोन्या उद्देशी जेजूचे आसणे मनशा मदें हाजीर करूंक जबाबदारी आसा. हे मिसांव शार्तीक पावयतना जायते आडखड्यो आमकां आसतल्यो. प्रोश्ट उप्रासतले. कोश्टांक फुडो कोचचो पडटलो. दुमाळो सोंसचो पडटलो. दुसरीं आमकां बारायतलीं. पूण शेवट पर्यान विस्वाशी रावतलीं तीच थारोन जोडटलीं. मोगळा जेजू, तुजीच बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी स्वर्गीय राज्याची वाट चलोवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. शेवटचे मागणे. जेजू मोगाळा, पाटलावदारांचें जिवीत कशें जावचें आनी आमी कितें करचें ताचेर आमी ह्या खुर्साचे वाटेन नियाळ केला. तुजी पाटलावदारांक अशीं दर दिसा तुवें दाखयल्ली वाट धरूंक, तुका विस्वासी रावंक आनी तुज्यो आज्ञा वेवरांत घालूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बापसाहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाची माये अम्मा पापियांक ती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां आनी सदां काल. आमेन. So take out thy head now, need for all mortal, but so be that a chill, she
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन.